साम पावलान कोरिंदरांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. आनी असली उतरांवरती पदवी आमचे थावन न्हय, भगार देवा थावन येता म्हूण दाखोवचे खातीर हे दिर्वे आमी मातयेच्या आयदनांनी वावयतां. हर एक तरान आमी कश्टातावन तरी आमी कांगाल जायना. वाट कळनासतना अंधकारांत सांपडताव तरी निराशेन बुडाना. आमी दगदनी भोगताव तरी एकसुरे सांडून घाल्ले तसले जावंक ना. जायते फावटी आमी धरणीक शेवटाताव तरी मोराना. जेजूचे जिवीत आमचे कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक ताचे मरण आमचे विनाशी कुडींत आमी सदां वावयताव. जेजूचे जिवीत आमचे विनाशी कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक आमचे जिणयेच्या हर एक दिसा जेजू पासत मरणाचे रिस्केंत आमकांच आमी सोडून सोडताव. तशें म्हळ्यार आमचे थंय मरण आपले काम करीत आसा आनी तुमचे थंय जिवीत आपले काम करीत आसा. हांवें सतमानले देखून हांव उलयलों अशें पवित्र पुस्तकी बरयलेलें आसा. त्या प्रमाणे भावार्थाचे देणे आसून आमी सतमनताव देखून आमी उलयताव. आनी जेजूक जिवंत उठयलेलो तोच देव आमकांय जेजू सवे जिवंत करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपले सदरे हुजीर व्हरतलो म्हूण आमी जाणाव. पळया, हें सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हूण मांडून हाडलां. अशें देवाचे कृपेचो शिवर चड आनी चड मनशांचेर देंवताना देवाचे महिमेक अर्गां स्तुती अदीक अदीक चडटली. देवाचे उतार हे सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. तवळ जेबे देवांच्या पुताची आवय तांकां सांगाता घेवन जेजू सरशी आयली आनी ताच्या पांयां पडून एक उपकार मागी लागली. तुका कितें जाय म्हणून जेजून तिका विचारलें. ती म्हणाली, तुज्या राज्यांत ह्या म्हज्या दोगा पुतां मदल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या धाव्याक तूं बसयतलोय म्हणून म्हाका भास दी. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नेनात. हांव पियोंक वेता ती काल्स तुमी पियोंक शकतात वे. ते म्हणाले, आमी शकतांव. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात खरें, पूण कोणे म्हज्या उजव्याक कोणे म्हज्या धाव्याक बसचे ते थारावचो अधिकार म्हाका ना. ज्या कोणा पासत म्हज्या बापान हे जागे दवरल्यात तांकांच ते मेळटले. हेर 10 जण हें आयकून ह्या दोग भावांचेर रागान पेटले. देखून जेजून तांकां सकटांक सरशी आपोवन सांगलें, संवसारी अधिपती लोकां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक अडचून धरतात म्हूण तुमी जाणात. पूण तुमचे मदें तशें जायनाये. तुमचे मदें वर्तो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जावं आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदता तो तुमचो गुलाम जावं. मनशा पोती हेरांक आपले सेवा साकरेक लावंक न्हय, भगार आपणेच हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी सोमेस्तांचे सडवणे पासत आपलो जीवच दिवंक म्हूण आयला. देवाचे उतार हे